सो आमगेलो आसा ती कंटेस्टंट नंबर 9 मागीर तुमगेलें नांव नंदना म्हणून तुम्ही गांवचे कोडयालचे तशी आता कशी मागीर तुमगेलें इंटरेस्ट कशी कुकिंग कॉम्पिटिशना पार्ट करता म्हणून इतलें मना आयलें म्हळ्यार म्हाका रांदप येनाशिल्लें ओके जावन येताना तेन्ना आमगेल माय म्हळ्यार अम्मा म्हणपाचे तांणी म्हाका सपोर्ट केले म्हळ्यार तू रांदप करता घरान शिक्का तुवें म्हळ्यार हांव आसना घरान तेन्ना तू शिक्का जाता तसो तू शिक्का चिच म्हणून तेन्ना हुगूर हुगूर रांदप करचें सुरू केलें हांवें पुरो शिकलेलें मायेनच हय मायेनच सकड ऑलमोस्ट सकड तांणी शिकलेलें ओके तसो म्हाका इंट्रस्ट वत्ता हें जाता गेलें डेव्हलप जाता गेलें ताज्या निमित्त हांव कितले वर्स जाले मागीर 10 वर्स 13 वर्स ऑलरेडी जावन कुकिंग स्टार्ट 10 वर्स जाले 10 वर्स जाले सो 10 वर्सान तुमगेलो गुरुगुर इंटरेस्ट बिल्ड जाता गेलो ओके आता ओके नॉर्मल कंचन ಮುಂದೆಲ್ಲ कुक करता हो सो अदर देन आमगेल जीएसबी पूरा क्यूजिन करता त्या सोड विंगड कसले करता सॅलड करता हांव डेजर्ट करता दुसरे म्हळ्यार हांव युट्यूब पळोवन करचें म्हळ्यार युट्यूबारी पुरो शिकून जालें सकण म्हणून शिकून जालें लास्ट हांव हांगा जीपीएल ಅಂತ कॉम्पीट केलेलें तेन्ना म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें जीपीएल फर्स्ट प्राइज व्हेरी गुड त्या वर्स ओके सो म्हाका फर्स्ट टाइम नाही कशी तुम्ही सेकंड टाइम ओके ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಅಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ जाता ना कंटेस्टेंट असतात ती आमगेल कश जाते की तांगेल कश जाते की म्हणून तसं ओके आता सो आता तुम्ही कॉन्फिडेंट असत करत ओके सो थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू नाव नंदना दिसलो सामकें वर केलेला वय सो कशें केलें म्हूण म्हाका एक सांगपाचो ते म्हळ्यार तूप हून कमीतलें फस्ट ताका आयस क्यूब्स पळय आयस क्यूब घालून हें केलें मिक्स केल्लें ताका 1 कप मैदा ते ಸ್ವಲ್ಪ घाल्लें हाक्काचें फस्ट तें बटर सिकोवन येवका तसं तूप बटर सिदवका एक्स्ट्रा शिले ಐಸ್ ವಾಟರ್ काडकात तुकून कडर ಈ मैदा 1 कप घेवन आसतना तातूंत ಸ್ವಲ್ಪ घालका ते लास्ट म्हणटना 1 टेबल स्पून चणे पीठ ताका मिक्स करका कडे उदक मिक्स करून ते सम हें दवका ते लास्ट म्हणटना लिंबिया रस 1 चमचो घालका ते मिक्स करून सायड दवरून घे फ्रिजा दवरून सोडका म्हळ्यार थंड आसून हें करका ते पीठ करका हंत घालतना ते ट्रेन हंत घालतना तेच तुम्ही हा केलेलं आज की आज सकण केलें सकण केलें किती ಗಂಟೆ म्हाका एक अर्ध गंಟೆ भितर जाल्ला सकड रबडी मात्र हांव कालीक कोन्न दवरलेलें ते ಸ್ವಲ್ಪ थंड दवरका नवे तशें म्हणून दूद 1 लीटर दूद हून केल्लें ताका दुधा पिट्टी मिक्स करून फस्ट हून केल्लें हून दत्ता म्हणटना ब्रेड क्रम्स घाले ते दाट दवरका नवे ताका ब्रेड क्रम्स घाले कडे शुगर 1 4 चमचे घाले रबडीक ओके ब्रेड क्रम्स घाले कडे शुगर घाले ते ಸ್ವಲ್ಪ हें जाता म्हणटना शुगर आनी एक्स्ट्रा आनेकंतू कॅरमल केलें शुगर कडे ताजे मिक्स केलें आनी इलायची पावडर ड्राय फ्रुट्स तसं बादाम पिस्ता काजू बी घालून मिक्स केलें कडे केसर एकचूर घाला ते स्मेल एकचूर कलर येता म्हणून कडे आनेक सायड अंतू तुमगेले साखरेचे पाक हाडटामू एक तार म्हणटामू तशी 1 तार तशी हाड अंतू हें केलें आता कಡೆ रबडी दवरले फस्ट गेवर दवरले गेवर वयरी साखरेचे पाक आसून ते घाल्ले कडरी हें तुमगेले कसाने रबडी घाल्ले वयरी कडे डेकोरेशन केलें कसं क्वेश्चन सर तुम्ही काही तुला ना हांव कोडयालचे आता घेवर म्हणले कुठले ते राजस्थानी त्याचे टेक्स्चर एक मोमोसाच्या कोंब म्हणता कोंब टेक्स्चर ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆನ್ಸಸ್ ರೀಸನ್ कसं म्हणतो तुमचं कळली की म्हळ्यार हांव तुम्ही त्या पळयला न्हू एक टेक्स्चर आयला वायफाय आतां त्या
तर क्रिस्पीनेस आहे ते उणी जाता म्हळ्यार वय. तुम्ही दवर नॉर्मली या सोडता पळय तुम्ही तर पीठ त्या तुमगेल्या दोळ्या लेवलार वयल्यान सोडका तदा ना तेंका क्रिस्पी येता आनी मस्त गॅप येता ओके आता या तुम्ही अशी सोडली देखून त्या लगी लगी असता टेक्स्चर या कळवा त्या एक तुम्ही मस्त ओके दवन घे कसं म्हळ्यार सोडता सोडतन वयर सॉस बॉटल की कंचन भितर घाल न्हू तुमकां दोळ्या लेवलार वयल्यान अशी सोडका ओके. एक सिंगल थ्रेड जावन येता ओके. तुमकां हनीकॉम टेक्स्चर येता ओके त्या एक हां आलोचन करता दोनीच कसं म्हळ्यार हांगा करेक्ट पळयल्यार केलो पड्यान दाटसाण दाटसाण. हां कसं म्हणून तुम्हाला तेल्ला लेवल असता पळय एक सायड चड आसा एक सायड उण आसता ना तेजे निमतान त्या जावचे तुमगेले त्या रन्नी पेटगी काय टिल्ट आसता वयर सकल जगता ओके सो तितलेची त्या एक सांजना टेक्निकल नुआन्स वय एक कसं म्हळ्यार टेस्ट वायज टेक्स्चर वायज इतले सॉफ्ट आसता ना घेवर ಸ್ವಲ್ಪ वय पडते कळवा आणि या टेक्स्चर या पुरे लागी वय मोर पळयता एक आमगेला शुगर कँडी येता पळय शुगर शुगर वय वय तशेंच हनी कोम्स हरी येता टेस्ट लायक असं त्या रबडी टेस्ट लायक असं आज्या ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ जावं बट गुड ट्राय किती वेळा गेला फर्स्ट टाइम करचे की फर्स्ट टाइम करचे या ट्राय कर तितले ओके जाना जायना वय त्या सणसणा विषय आईस इवन त्या मिक्सचर ऑफ तुम्ही आता खाली तूप घेऊन असू शकते वय तर तूप आणि डालडा घेऊ ओटूच खाली ओके तुपान तू घेवर आणि तू तसं टेक्स्चर आहे जाना डालडा आणि तूप इक्वल क्वांटिटी घेतली ओके टेक्स्चर लायक येत हांव तूप मात्र यूज केलेलें मला डालडा नाका म्हणून बाहेर सडलेल कंचारी तूप आणि तेल मिक्स करून एक्झॅक्ट ताजे कधीची तुम्ही तूप आणि डालडा वनस्पती Okay. तयार करून फ्लेवर बेटर बेटर आहे माझ्या मत वनस्पती वाईट कोर्स त्या वाईटच पण ते वय. त्याला वाईटच बट करेक्ट रीतीने तुमकां Approve करता ओके तशी केल्यार लायक टेस्ट लायक जाला आणि एक विंगडाची नमुन्याचे Dessert. खाण तुम्ही कसं करताची नाही हांव हाऊसवायफ जाल्यार म्हाका डिफरंट करचे म्हळ्यार इश्ट चड ओके म्हळ्यार साऊथ इंडियन आमी केन्ना खाता ते घरांत नॉर्मली खावन खाता ते दुसरे केल्यार खावचें मेळटा आनी हांगा मेळना हें घेवर कांय मेळना मंगळुरांत ताका म्हाका एक दुसरे नमून करता म्हणून एक आश आशिल्लें ओके तशें म्हणून हांव चेंज करें म्हणून हें ट्राय केलें कसं विंगड टाईप कसं पुरा करता तुम्ही दुसरे नमून सालड करता हांव दुसरे नमून स्वीट वरां करता म्हळ्यार रायसान तूं स्वीट करता आतां तुमगेल्या अशी दुसरे प्लेसात स्वीट आनी मस्त हें करता कोण ट्राय करता दुसरे करताना घरकडे खातले जेव्हा आस मिगेल बामूण आनी मिगेल देव खाता ते म्हळ्यार तांकां स्वीट म्हळ्यार मस्त तसोन तांणी ओके खातात चंद ओके स्वीट मात्र की विंगडे कसं विंगड करता ओके तुम्ही आमची क्युझिनांत तुम्हाला फेवरेट डिश खंयची पडतो म्हाका गजबाज मस्त इश्ट जावचे कसं पुरा घालचे गजगोजान तुका तुमकां मग्गी घालेत बटाटो सोर्ण घालेत कडरी पत्राडे पन्नाचे ते गांठी करून गांठी घालेत आनी दुसरं अशी बीन्स आलसंद तशें घालत मिक्स करून व्हेजिटेबल ओके तशें करून तांते एक युनिक एक टेस्ट येवचे ना कीर्लो कीर्ल ओय कीर्ल घालतात मेळच वेळा घालतात नातेल वेळाक अशीची घालना सिकर्स लायक जाला ओके आता तुम्ही नेक्स्ट राउंडान तो येताना तुम्ही तयार आसाचे कॉम्प्लिकेटेड आयटम मेन्यू करूंक हो रेडी आसा ओके कुकिंग पॅशन की तुमगेले नाही फॅशन नाशिल्लें जाल्यार हॉलिडे जावन येता रे मिगेले अम्मान म्हाका सिकेल हांगा येयल्ल्यान म्हळ्यार मिगेल मायेन हांगा येयल्यानंतर सिकेलें सकाळ आमगेले रेसिपीनी सकाळ सिकेलें आतां हांव करता तशें ओके लायक जाला बेस्ट विशेस थँक्यू ऑन द सो आमगेलो तो आसा ती कंटेस्टंट नंबर 9 तुमगेल्या टेस्टिंग सेशन आनी जावन आयल्याची सो कशी तुमगेलो ओवरऑल एक्सपिरियन्स जाला खुशी जाल्लें म्हळ्यार मिगेले डीश तशी आशिल्ली की एकदम डिफरंट डीश तसोन तांकां पुरे खुशी जाल्लें एक जड्जीस सगलो म्हागेलो फेवरेट डीश म्हणलो स्वीट म्हणलो
आणि तर मग सजेशन दिलं पण कशी कर का इम्प्रूव्ह करचं खर्च कशी आणि खर्ची मेथड कशी सॅनिसरी आणि मग अशी म्हणली की तू हेंच कनेक्ट सिलेक्शन केलं ओके म्हणले म्हाका पण मग हांव म्हळ्यार डिफरंट ट्राय करचे इनास्ट कन्सर्ड त्या GSB फुटबॉल सफर करतात नॉर्मली करत ओके तसं ना चेंज करे म्हणून एक हांगा मेळ्ळा ती डिश तेवे डिफरंट करूया तसं ना ट्राय केलं सो म्हाका ओके कशी जालें लायक जाल सो तुमगेलो एक्सपिरियन्स लायक अशें होय लायक अशें सो कशी फील जाता सिलेक्शन जातल की होप्स तसं जाता सो पळया हय पळय ओके माय सो ऑल द बेस्ट थँक यू सो मच सो आमगेलो नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती कंटेस्टंट नंबर 10 माय नमस्कार नमस्कार तुमगेलो नांव के कस्तूरी पै के कस्तुरी पै म्हणू खंय दोकून आसा तुमी ಕೊಂಚಾಡಿ कोणचाडी कोडियालच वय कोडियालच ओके सो कशी जातास माय तुम्ही फर्स्ट टाइम कुकिंग कॉम्पिटिशनला पार्ट घेवची की पुढे घेतला नाना फर्स्ट फर्स्ट टाइम घेवचे ओके सो यूथ ऑफ GSB हांनी फर्स्ट टाइम आमगेले एक असं कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलेलं आसा सो हाचे विशय कसो अभिप्राय तुमगेला वील दुवेना आ मनशिकदना यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार मिगेल आमगे यूथ ऑफ GSB या केला गो हांगा फॉरेन वच्ची टूर केला गो आनी म्हण पुरा म्हणचे देश आमा तुगेल यूथ ऑफ GSB ना आतां कुकिंग कॉम्पिटिशन केला तुका हांव वासरीन तूं चड पडयलेली इतली वर्स लागून त्या निमती तूं एक यूथ ऑफ GSB वच्चून म्हाका एक खुशी जाता वच्चून अम्मा म्हण तिणें एनकरेज केलं ना आनी तिणें पुरा ना पुरे रजिस्ट्रेशन आसा न्ही तिने हेल्प केला भारी खुश जाली वय तशी सो फर्स्ट टाइम तुम्ही हांगा येवन पार्टिसिपेट केलेलं आसा घरा दुखून धुवेने तुमकां भेटयलेलं आसा सो हां तांणी बँगलोरांत ओके ओके सो कशी फील जाता सांगा येईल नंतर न्ही म्हाका भारी खुश जाली आमगेलो सगळो आमची गेलो परमडस म्हळ्यार देशांत पेटयलेले यूथ ऑफ GSB करेक्ट देराचे विशय जावो खंयचे विशय पेजे जेवण दाखोवन आमगे संस्कार प्रती एक त्या निमती ते मेगेल यूथ ऑफ GSB आमगेले तुमगे ಸ್ವಲ್ಪ मेगेला म्हणचे करेक्ट तशें मागीर भारी खुशी जाल्ली म्हाका जाल्यार भंय येना ना म्हळ्यार हांव म्हाका जाल्यार प्रेजेंटेशन आनी पुरा मस्त सगळें जाल्यार गोत ना त्या पुरा पळोवची ना जाल्यार म्हाका कशी जाता तितलें हांव करता मेगेल त्या रेपानांचे देंटाची रांदे ती त्या टेस्ट ताका आसता पुलाव ताजी टेस्ट ताका टेस्ट त्या निमतान आमी कसले वरी करूं ना म्हाका व्हेरी तुका मेळ्ळें कसं आयले तुमचे कसं करू जाता खंयता पळय आतां प्राय येता हें पळय आमी इतली पळय आतां म्हाका 68 years कळवा म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कळ्ळो तुका अवकाश मेळ्ळो येस भारी खुश जाली म्हाका कळवा थंय बसून भारी जाली अम्मान एक आमी सांगले रे आमकां देवता विनयोगाचे घर पंचपर्व हातान वाडटो न्हू उद्दा तांडलो न्हू पुरा आशिल्ली मनीस आमी आतां आमकां तुमकां कसं पुरं नाशिल्लें वेरीक नाशिल्लें ना बा कसलें ना रान्नी उज्जो कळ्ळो तुका आनी रांद पेपचे ना आमी करचे 200 जाणां रांदता पळय जाल्यार घर कडेन आमीची तेची आशिल्लें कळवा आतां एक ताका एक वेदिके मेळ्ळा लास्ट आमगेले तुमगे कसं पुरा एक्सपिरियन्स पुरा आनी यूज कर न्हू हय वय रात्री फ्रेंडात येवन राबून थंय बसून ते वेण तेणे काय बारीक हांव मेळ्ळें न्हू बारीक वय आनीक आमगेले यूथ ऑफ GSB आनीक वयर येवन आनीक कसले काम तांगेलें तशी करूस तशी देव तो कर म्हणून देव थँक्यू सो मच बाय ऑल द बेस्ट खुशी जाल्या थँक्यू माय तुमगेलं नाव कस्तूरी पै म्हणून खंय दुखून तुमी हांगाचे मंगळूर कोंचाडी दाखोवन कोंचाडी दाखोवन आज पळयतना लायक दिसता वेंट यूज केला कसं आज आयटम निजावन वेंटी तळासण म्हणचे आमची गेल्यान तूं हांव ताका ताजे पुरा उपयोगाने पळोवन हांवें ताका वेंटी पंचामृत म्हणून एक नांव दवर वेंटी पंचामृत स्पेशल कसं गल्ला तू ತಂತು ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಲೋಸೋಣ ಅಂಬಡು
मीठ गोड त्या खुर्जूची वेंटी आमसोची आंबाड ताजी ಒಟ್ಟು घालिसताना गोड आणि घाल एक फडणं घालिसताना ताजी खुर्जी गेली आजी आमसाणी गेली विंगडू एक वस्तू जाता एक त्या दोन्हीचे बाळान त्या काम गेलंतू तिन्ही दिसू यांदी ऊक फुळी कालांतू दद्दा बरबर बाळान तिरन जत्तालो या विंटीची तडासण शिवाय खंचे आत्मगेला मन मಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದುವೇದಿಲ್ಲ ಕಸ್ಸಲೆ ದೇಹ ಅಂತ ಶಿಲ್ಪುಳ ಕಲ್ಮಶ त्या पुरा वत्त ಕೈತೆ विंटी निंती तशा एक वर्ष एक 4 वळपुणी एक आमगेल घरकड पुरा जनाल कतेरी या विंटी एक तडासणी करू असं तशी आरोग्याचे विषय त्या एक उपयोग मागीर एक कशी आम्ही एक आलोचन करची कसं म्हणणार रे आमगेली चेरडू चालू जावो ಚೆಲ್ಲಿ जावो हरडीक फुडें कचकी एक आसताची कळवा ತಂಗೆಲ್ಲ हरडीक जत्तरी ಚೆಲ್ಲಿಯೋ ತಂಗೆल पुरा सुमार अभ्यास तांणी सोडूका सोडका ಚೆಲ್ಲಾನಿ तशीच तांनी दोग जन ते वेंटेनी याचे ಒಟ್ಟು जल म्हणके घरा आसल्यान पुरा गोड मीठ मिरसांगची ಒಟ್ಟು जावन एक घर म्हणायलाच पळते तितली चंदाची स्वर्ग जाता तक या पंचामृत म्हणके म्हणून एक नमनाचे मिगेल एक हे तूप कंचाक तूप पडनाक तूप दवरचे आणि लसूण भाजूचे मागीर मिरसांग घालची मागीर ती वेंटी घालची आणि गोड घालचे मीठ सांगली न्हू आंबोळो दडान घालचो मागीर एक इतले म्हळ्यार इतलें उदक घालचें आनी एक कुकरान एक विजील काडचे तेन्ना एक नमुन्याचे इतलेशे जाता लागता टेस्टा खातीर म्हणून आंबोड तर नाही गेला लाईक की कत्तू मंडळला तर हे मेजे सगळे देखील दाडा छके सुलभ जाता ह्या गट्टी गट्टी आंबट दाडान पुरो जाता हय तर निघाल्यारी लायक हय जाल्यार दान तरी लायक तो जीवन आंबड कत्तूस पळय चिवून खाताना भारी रुची आंबोड खावच्या कोणाक गोतना ना पुरा सायड ना आम्ही त्या कोर नासला रे आम्ही मालगड्यान कोर नास आता मिगेल दुवेकनी पुढे बेंगलोरात येऊन पेटोचे आसा जी होती वेंटे आम्ही सानंत खावना इलेची ते ಚೆರಡು ಮತ್ತೆ ಅಂತ असता मिगेल पुत्ताना ಎಂತದ್ नाही करूस घरकडेक ಸ್ವಲ್ಪ वयला ताक उदक घालता आपल्यार वर्सभर जाता आनी आटल्या ते खाली पावसाळींत पापा खंयकी पैशा मेल्ली तिच्या कडेन पावसाळीचो वयरेलो या मग खाया बरें तुमकां मस्त हेल्थाचें हांगा म्हूण सांगतात ती आमकां कळना तेंगेल भास कळना कळटा तांकां सले कोरका म्हणना ईट घालका म्हणना सले कोरका म्हणना माय भारी चंद उलयत तूं अभिपा विशयार कितली चंदुका रिलेट केले सिंपल वेंटीक ह्या म्हणटा पंचामृत म्हणून सांगून नांव दिवन आतां तुमी उलयला स्टायल आसा पळय आमी खावूकाच त्या म्हणटा लायक एक्सप्लेन केलेलो आसा त्या हांव आयका न्ही अशें असल नमुन्याचें एक्सप्लेनेशन एस्पेशली आमचे गाल रांदपाक बारी केलें आयकून कसं करतो सर म्हाका म्हाका जोर रांदता पूण जोर हें सदांची उमेद हांव मिगेल अंगडीन तूं एक 5 महिने हें केलां कसं पानीपुरी शेवपुरी दहीपुरी मसाले पुरी पुरा नमुन्याचे सकड ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಕೊರಕ ತುಗಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕचे ಕೊರ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಪೂರ खावनो शिलांक माते रुची लागता खावनो आम्ही फर्स्ट टाइम करतो सो बट टेस्ट इज रियली नाइस मस्त लायक या एक आलोचन करचे ते खुर्जू खंय वता ती कोण हे सोदून काडल्या तसल पुरा प्रश्न मिगल माते येवचे पंचामृत म्हणके गोड जाला गोड तक या एक खंयचो उट्टू खावचा म्हणून जेवणा उट्टू खावच सकना न्ही आमी येते आमी पुरा वय त्या शिता भरसून खाताची पुरा काय कसं म्हणा आमकां त्या सनपण दाखवून ते खावन असका खंयचेय विशय पळयला चेरडू हांगात मिगेल ना ते सनपण दाखवून आमी कसं दिला ते तिका भारी इश्ट त्या खावन गो याड्डी खातान त्या ताजी रुच आस पळय ती लागची चिकेची उणे कळ्ळें जाल्यार जिवाचें आंग म्हणून खावका तशी रुची तुम्ही आमची गल रांदप मात्र की वेंगडे करता तुम्ही म्हळ्यार आमचे गल म्हणा उत्तर कर्नाटकाचे पुरा या पुलावानी म्हणा तांगेल न्हू तो पुलाव त्या पुरा करतात खंयचे खंयचे पुलाव जे जाले तो सकड म्हण्या पुलाव चाट करता वय चाट्स पुरा करता वय अंगडी गेल्लेली म्हणा न्हू आपल्या बायपाट पानीपुरी शेवपुरी मसालपुरी दहीपुरी समोसा चट कुरकुरे चट पुरा मार्केट रोडार अंगडी गेल्लेली 4 महिने त्यावेळेस की चारमोर अपकारी पुरा चारमोर अपकारी घालून आशिल्ली जाल्यार घरकडी करताची ते इश्ट चारमोरा चटणी आनी कसं मागीर असल त्या पुराय हांव चड काय खाय न्ही असल रांदप बट एक पेरंट टायप वय रांदपा विशयार वय आमचे काय रांदप म्हणले पडले ह्या पुराय आतां जनरेशन आतां ಗೊತ್ತೂ ನಾ ಮಾಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಜಾಲು ಪೈರ್ ಇಟ್ಲೇನ ನಾ ಗೋ ಮಕ್ಕ ಕರ್ನಿ ಎಂಟಿ ತಡಸಣಿ ಗೊತ್ತು ನಾ
म्हणा तसं ताका आनी 20 पंचामृत म्हण नांव घालता गो त्यातलं पण एक कसा बा ते म्हण खत्तलीची तर तडासणी म्हळी सत्तानी चार जातले म्हणल्या तशें ते हांवें सोदून काणेक त्या पंचामृत म्हण एक नांव घाल्लें तशी कसा पुरा घाल्ला म्हणून अशी काळी गोड चांग म्हणजे असेल आणि आमच्याकडे आम्ही विसरलेलं तसं नॅस की नाव असं बा मस्त सर पाव म्हण आसा पावां तळसणी त्या आजेची पावसाडीन तो ह्या सायड उप्पिनंगडी वंटोळ सायड पुरा मेळटा ह्या 20 पान आसा पळय ताका रोड्डे हें येता वालिशी येता ताजी तळासणी लसूण फण्ण घालून त्या निजावन पुरा हें सकड आरोग्याक चांग सकड आमी ते सोदून काणका कसल्या पुरा कसल चांग म्हणून म्हाका हें समा कळला ते बाळान ते मिगेल मोमाक बार जेंचेरडव तशें ह्या एक 3 दीस दिवू का बाळान तेका ते वार गिर आनी विंगड कसले आमगेले देह आशिल्लो पुरो वता नित्यांत हांव वर्साक 4 वरां पावसाळी खाण जेवणात ह्या आयटम घाल कशें म्हणून दिसता म्हाका वय घालयत Youth of GSB worldwide chef number 1 is one of the strongest contender तुम्ही ತಂದಪ್ಪ कशी तुम्ही हाण दिला पण तशी ती चंदकोन उलयताच आम्ही ॲक्च्युली आमगेल्या सायडातून रॉंग जाता तुमकां सिलेक्ट चरनी जाल्यार हांव आतां तुमी करेक्ट जावन अशी च्या केल्यार तुमी विनर जावचे चान्सेस येस ताचे खातीर मस्त उपकार हय मस्त उपकार न्ही तुमगेला बाग म्हळ्यार आमगेला बाग तुमी अंत आयिल्ले भारी लायक जाल्लो आनी असलेची ಕೆಲವು फट्टनी म्हाका ಮತ್ತೆ येना जरा मस्त सकड गोतस पळया वय वय मानु येवच्या एपिसोड आनी येवच्या अंत भितर तुमी खंडीत मस्त शायन जाता हांव आनीक तेची यूथ ऑफ GSB म्हण हांव म्हणचें मिगेल तें म्हणून तशें हांव येईल मिगेल तूं मामा तुगेल यूथ ऑफ GSB पळय हें केला तूं वसरीन तो शिले चड पडलेलो हांवें घरान तूं विंगड कुडा पशी तूं वसरीन तो सुचें म्हाका कसं की 4 जाणां 4 बग करचे ते एक पुरो जाणां गोतस ते तसं एक उमेद रांदप म्हळ्यार जायत जाय आयिल्ल्या बरें धन्यवाद बरोच तुमकां सो आता कंटेस्टंट नंबर 10 आसा ती आनी हांगे टेस्टींग कोर नायल्या ती पळय आनी एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हणून कशें जालें ओवरऑल एक्सपिरियन्स तुमकां लायक जालें गो पावन लायक जालें वेगळें कसं एक मनांत आशिल्लें तें एक हें पावयलें समाजाक असं म्हणाल हांव आजी 20 एक तळासन वयलेली तांतो म्हणाल ती म्हाका दळगत नांवान सावन तशी ताजी एक टेस्ट पळयलें समाज लायक जालें म्हणालीची खुशी घरल्यान पुरा जनान पळोवन भारी खूश जालें देवा सगळ्यांक एक मनान खुशी दी म्हण गेला चिडकंक दक्कन आयले पुरा आयल्यांची कसकसाला फायदाणान करतसची डेकोरेशन करतसची करतसची भारी खुशी दिसता तुमकां तुमचें सिलेक्शन जातलें ते हांव सर बुराक जालें हात ते दोन गेले व्हरलेले पुरो जनाक कोणाक पुरो पळय मस्त एक नमुन्याचे एक आसा पळय बिलींची एक मेळटा की ना तांकां पुरो देव एक मना समाधान दिवं असं अडांत हांव केन्नाय समाधानच त्या विशयार ऑल द बेस्ट टेस्टिशिलीची ह्या जनाने एक टेस्ट केला लायक जालें लायक आमगे आसा आमगेल नेक्स्ट कंटेस्टंट तुमगेलें नांव काव्या नायक काव्या नायक आनी तुमी खंय दोकून हांव उजरेत पोनायल्या उजरेत वय वय ओके सो असं एक कुकिंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट टायम करता आमगेल यूथ ऑफ GSB तशें ह्या कुकिंग कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवका म्हूण तुमकां मना कशें येयलें फर्स्ट आमगेल GSBचे केसेस म्हळ्यार ची मस्त एक इंट्रस्टिंग ते कोणाच्यानय केल्ला समय तितले टेस्ट याना म्हणटाची विंगडा शिकून दिला हांव विंगडा बट तांणी म्हणटाची तितले तुमी केल्यार तितले लायक म्हणून तशी आनी आज कसं दिला तीन पुरा दिनी आमकां खंयचे हाडी येता म्हण म्हणला तशी आमकां एक तेव्हा आमगेले नॅशनल लेवला तुकून म्हण हांव लेखतास हांव आतां पळयतना बॉम्बे तुकून हैदराबाद थंय तुकून पुरा येतासाची तशी म्हाका हांव मस्त एक्सायटींग जावन आसा तशी कशी तुमकां कशी इंट्रस्ट येयली हे पार्ट घेवया म्हणून म्हळ्यार म्हाका कुकिंगान मस्त इंट्रस्ट आसता म्हळ्यार हांव आमगेल वासारीक एक वेळा 2 वेळा आयल्या केला मेघालय डिशस केला हांव ताका मस्त लायक आयला तशी मग ते एक तूं पार्ट कोरया म्हणून सो एक्सपिरियन्स तुमी मागीर हांव एक हलसिना हनसू मेळ्ळा तूं एक पार्ट केलेले तातूंत म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा ओके सो तुमी फर्स्ट टायम न्ही कुकिंग कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेवचे ना
पुढे मस्त कॉम्पिटिशन पार्ट घेतला नाही बट म्हाका टायम मेळना वचार घरांत बिझी आशिल्ली चेडूं सान आसतना आतां ते टायम आसा मागीर मेघालया बामण मस्त सपोर्टीव जावन आसा ओके तशी आज संडे जल्मी तेन्ना येवचें जाल्लें हांगा तशी आयल्या पळोवंक आनी मुखार सो कशी जातास तुम कशी फील जातास एक पळय जनावरां पळयतना म्हाका म्हळ्यार पार्टिसिपंट्स पळयतना कोणालाय गुर्तना म्हाका तशी म्हाका जाताच कशी प्रेजेंटेशन कशें आसा पुरो जजस कशी रिसीव करताची आनी मेगल आयटम कशी जावच्या पुरो म्हण सांग तो एक एक्साइटमेंट आसा ना अशी सो पळोवंक हांव पुरो जनाक ऑल द बेस्ट म्हण सांगता मागीर पळय रिजल्ट कसो जाता म्हणून तुमगेल बेस्ट तुम्ही दिवन येवच खंडीत ओके थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू थँक्यू माई तुमगेलं नाव कशी काव्या नायक म्हण सांग काव्या नायक काही दुखून तुम्ही उजिरे दुखून आयला आजी कते राहिले की तुम्ही ओके आजी कसन करून आला तुम्ही आमका हांव शाही तुकडा म्हण सांगून एक स्वीट रेसिपी करून हाडला स्वीट रेसिपी ओके शाही तुकडा म्हणून नाव आहे ऐकायला कसं पोरा गेला तू ते लखनौई स्वीट एक्चुअली ते फस्टाक ब्रेडाचे मेन ताजे ब्रेड कटकोरनु आमकां जाय आशिल्ले शेप अंत कटकोरनु भाजून घेवका तुपान तोळण घेवका तोळण जाल मागीर ते साखरे पांक अंत बुड्डोन दवरनु मागीर आमकां जाय आशिल्ले तशी डेकोरेट कोरनु ताजे वयर रबडी कोर रबडी म्हळ्यार दूद मागीर मिल्क पावडर आनी एक चूर हांव ब्रेड क्रम्स घाला तातूंत आनी एक चूर कॉर्नफ्लोर घाला कॉर्नफ्लोर कोरून समाची खतखत काड मागीर ताका एक चूर पिस्ता बदाम ते परत घालून न्हू ते दाट जाल मागीर होण आसतनाची ताका घाल सोडका ताजे भायर ते मागीर ताजे भायर गार्निश कोरका आशिल्ले पिस्ता बदाम पुराय ताजे मागीर फ्रिजांत एक 3 hours सेट करून दवरकात सेट करून जाल मागीर ते खावन टेस्ट खंडीत कितले स्वीट घाला का म्हळ्यार हांव अर्ध लिटर दूध घालें ताका 1 कप शुगर घाला ओके म्हळ्यार शुगर सिरप तांचो हांव ब्रेड भाजून घाला बट हांव रबडीक शुगर घालनी मिल्क पावडर घाला तांतूं शुगर आसतना टेस्ट लायक असं थोडे चिक्की शुगर चिक्के शेड जाला अशें दिसता म्हाका या तुमगेल्या फेवरेट डिश की स्वीट अंत वय बट एक्चुअली म्हाका आमगेले GSB क्युझीन मस्त इश्ट म्हळ्यार खंयचे सांगल्यार हांव कोर येता रेडी आसा बट नॉर्थ इंडियन डिशेस तेंची मातशें आसा हांव बदा सांगता जाल्यार बट स्वीट ओके ओके मागीर तेंची या हांव फस्ट खेळ्यार म्हगेल फ्रेंड आहा ती म्हाका स्वीट इश्ट जाल मेळटना हांव तिगेला नेमगोन आतां एक 3-4 पाटी घरांत केल्ले चेडवा लायक जालें मागीर वग्गी जाता इजी जावन जाता म्हण सांग आज सकंड केल की ना हुजरे तुकोन येवच मेळटना सकाळी 8 गंटे भायर सरली काल रात्री करून फ्रीज सेट कर ओके ओके लायक टेस्ट जाला हेजे टेक्स्चर बारी लायक आसा आता तुम्ही म्हणलें न्हू ताका स्वीट घालनी तुमी मिल्क पावडर यूज केला म्हणून सांग ॲक्च्युली मिगल प्रकार ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ एक तळ्ळल तयार पडतो त्या ब्रेक त्याची तुप्प अंतू मक्क मिळाल पीस की त्या विंगड पिसाची मग होत ना बट ते करपलेलं असतं तूप भाजताना पडतं त्या एक जळलेलं त्याचे एक ಸ್ವಲ್ಪ आफ्टर टेस्ट असतं जळलेलं आणि दुधाच्या आयटमाक खंयचे एक जळलेलं टेस्ट आयले ಸ್ವಲ್ಪ वगी कलतात सो आजी पीस की विंगड गोत ना म्हाका बट ऑड ना लायक आसा टेस्ट वायज लायक आसा आमच्या घरांत तुम्ही कसं नाही सांगल्यार करता म्हणले नवा कसं बरं करूयात तुमकां रंदई पुरा कळटा
मागीर आंबट होबोज मागीर म्हगेली स्पेशलिटी म्हणल्यार हांव आमगेले वासरी आक्का येयली हांव एक्सपेरिमेंट करता आसता हें खूब हें आसता बिकंड मेळटा तें प्रिजर्व करून दवरता बिकंडा सॉंग करता बिकंडा सॉंग मागीर नॉर्थ इंडियनाक वचका जाल्यार पेपर करता बिकंडा पेपर करता आनी कुकाचे सॉंग कुका पेपर तसन पुराय हांवें जी इनोवेशन करता आसता तशी कसांनी करी तशी फ्युचरान तुमकां सिलेक्ट जाल्ल्या उजो येवन वच्च्या येना ना जाय म्हणल्यार म्हगेले बामून सपोर्टीव अशें मेळटलें आनी सॅटर्डे संडे जाल मेळटना तांणी आपोवन हाडपाचें विकेंड जाल मेळटलें बामणाल फेवरेट डिश कसनी आसली तांकां बदां तांकां गरम मसाला आयटम खंयचेय जायना स्वीट पुरो ओके आनी आमगेले रांदप तांकां मस्त इश्ट हांव ते बण्ण मेटी पोटी पुरो करता तें इश्ट जाता चेडू अंकूय म्हगेले पुतान म्हणला तांणी बेंगलोर आसा चेडू चेडू ರಂದಪ್ करू शिकलेकी हय एकलो सानंतू आतां घर कोण राबला शिकतास तो इंजिनियरींग बट घरांतू ते म्हळ्यार सन सारुपकारी उपकारी तसन पुरा करता कोडू तेंचे दिलारी करता अदाण चले चेडून जल्मेतना शिकयला तांकां ओके करता बगीचेल्यो मेळटा सरी तांकां थँक्यू थँक्यू लायक जाला सो आतां कंटेस्टंट नंबर 11 आसा ती हांगेले एक्सपिरियन्स कशें जालें टेस्टिंग सेशनान तूं जजेस वांगडा कशी इंटरेक्ट केलें म्हूण पळया कशें जालें मागीर तुमगेलें एक्सपिरियन्स तें वतान म्हाका एक नमेची पळयतना तसं नेमकी ताची सण पुरो आशिल्लें बट म्हाका आमगेलें फूड आमकां इश्ट बट आनी कसं नाही कोरी येता म्हणून तेन्ना हांवें एक शाय तुकडा म्हण सांगून एक लखनऊ स्वीट फोन मेळ्ळें त्या म्हळ्यार कोल्ड सर्व केल्यार व्हरतना म्हणून सांगून तशी तांणी म्हगेलें प्रेजेंटेशन मस्त इश्ट जालें तांकां इदें स्वीट चड जाल्लें म्हण सांगलेंची बट आतां स्वीटची तशी मागीर नाही म्हणत लायक जाल्ला ताजे टेक्स्चर लायक जाल्ला म्हणालें तुमकां कशी फील जालें म्हाका खुशी जालें म्हळ्यार म्हाका ओनली हें जालें जाय कांय जायना ओके कशें दिसता सिलेक्शन जातलें की मागीर तुमगेल्या पळय पुरा जाणां लायक जाला एक्चुअली पुरा जाणां हांवें टेस्ट केल्यात येतलें पुरा जाणां मस्त लायक जाला तशें मागीर तेन्ना वतना पळय तुमगेलें जाय तुमी कोर न्हय टेक केन्ना सलेक्शन जाल्यार सिलेक्ट वर्षी नाजाल्यार ऑल द बेस्ट सांगचें नेक्स्ट वेरी गुड थँक्यू ऑल द बेस्ट सो आमगेलो नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती कंटेस्टंट नंबर 12 सर नमस्कार थँक यू सो तुमगेलें नांव अनिरुद्धार प्रभू म्हणून अनिरुद्धार प्रभू आनी तुमी खंयचे गांवचे बंटवाळ बंटवाळ लोकून आयले सो फर्स्ट टाइम की कुकिंग कॉम्पिटिशना पार्ट घेवन फर्स्ट टाइम कशी तुमकां हां विंगड केला नवा सो कशी कशी मना आयिल्लें फर्स्ट टाइम खंयचे कुकिंग कॉम्पिटिशन आमगे यूथ ऑफ GSB तांणी एक ऑर्गनायज केलेलें आसता आनी तूं कशी पार्टिसिपेट करता म्हूण मना आयिल्लें नाही हांव आमगेल वासरेन 2 फावटी पार्टिसिपेट केला जाल्ला नवा ओके तशान तूं एक कोऱ्या म्हूण पळया म्हणून तेस हां सो तुमगेलें इंट्रस्ट की कुक करता वय सो केन्ना देखून तुमी स्टार्ट केला सान आसतना देखून करता सान आसतना देखून करता आशिल्लें कसं पुरा नमने विंगड क्युझिन्स केलेलं युट्यूबा पळोवन चढते पुरे करता मग कोर कमन दिशील पुरे करता हां सो आज त्यांना कसं पुरं तुमने स्पेशल डिश केलेलं असतं हांव चायनीज नॉर्थ इंडियन पुरे करता हां आमची केल्यार रांदप करता की आमचे गेला रांदप हांव कदेला करता म्हळ्यार करचे इंट्रस्ट आसा ताम्मानी करता घरा तशें हां सो ते अम्मा दुकोने शिकयता नवा सो बाकी पुरं तुम्ही युट्यूब पळोवन करचे सो कशें फील जाता सर आनी ऑलरेडी इतली जाण आसा ती एक्सायटेड आसा की ऑलरेडी नर्वस आसा की ಸ್ವಲ್ಪ थोडे आसा हां जाल्यार तशें काय सो जजेस आला वचून प्रेजेंट कर कानी सो एक्सायटेड आसा नर्वस आसा नवा हय ओके सर सो ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक यू सो मच
हॅलो हाय काही दुकान येईल तू बंटवाड कसं तुगेलं नाव अनिरुद्धार प्रभू अनिरुद्ध आर प्रभू अनिरुद्ध आज कसं तू केला हंगा कल्तपम म्हणून कल केरळच्या वय केरळची डिश केरळा कशी कनेक्ट मी लांब केरळात होतो वय वय ओके नाईस तुवें केलेलं वय हा वय कशी केलं त्या तांदूळ ओव्हरनाईट तिंबत घालायचं खंयचे तांदूळ जिरा राईस म्हणून जिरसाला त्या तांदळान कोरका ताका कोण चढ तशी ताजी कोरका मिनिमम 4 hours तिंबोक हांव फूल दिवस तिंबत दवरलेला मागीर प्रपोर्शन आसता का 1 cup तांदूळ काडल्यार 1 cup उदक यूज करूंक मागीर तांदूळचे अर्ध कप उदकाक गोड मेल्ट करूंक तशें त्या मिक्स वाट्टून वाट्टीत ताका जिरें मागीर हेजे कार्डमम सीड्स मागीर मीठ घालून वाट्टूचें मागीर कुकरा घालतना कुकरान करचें कुकरा घालून तर भाजी पियाव आनी कातळी घालचें तशें स्नॅक्स अशी कातात तशी ओके कोण शिकयलं तुका हें म्हाका अम्मान सांगिल्लें मागीर ह्यांच्या यूथ ऑफ GSB आमगेल वासरेन एक फावटी कोण दाखयला वय वय ओके विंगड कसं परत करूंक वतस तुका हांव नॉर्थ इंडियन चायनीज आनी पुरें करता ओके आमची गेलं खाणं आमची गेल काण आतां तर तितली कर न्ही म्हळ्यार अम्मानी पुरें करता घरा तशी ओके तू अम्माक वरलेलं खाण खावचें अम्मान तुका आमची गेलं खाण खावचें वय ओके किती वर्ष तू कुकिंग करतोस तू हांव करतास 6th 5th तुका किती वर्ष तू आतां 12th 12th and your number 12 yes okay ಬಾರಿ ಬರ್ಮೋಳ್ ತಸ್ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ತಳ್ಳಲ್ಲ ಪಿಯಾವಿ ಅಸ್ ಪೊಳ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಜಳ್ಳ ಹ್ಞೂ ಕಡವ ಕರ್ಪಲಲ್ಲ ಅಸ್ ಜಲಾರಿ ಪರ್ಮೋಳ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ विंगड कसं बरं केरळचे डिश विंगड एक नाव सांगतो कसं बरं येत करू केरळच्या मागीर चणा रांदे करता पुट्टू करतना त्या करता करी हय मागीर नॉर्थ इंडियन अंतू नॉर्थ इंडियन अंतू पनीर रांदय मशरूमाच्या रोटी रंदे म्हणा खंयची टायप बरी हांव पालक हे करता मागीर बटर मसाला टायप करता बटर मसाला कशी करचे बटर मसाला पियाव आनी टोमॅटो भाजून पेस्ट करच्या मागीर त्या पेस्ट करतनाची लसूण मागीर थोड्याची स्पायसेस भाजीतना ताका घालका त्या मसालो करच्या मागीर आपासांतू जिरा पिया भाजून त्या मसाला घालून हाकोन मागीर मिरसांग बिट्टी मागीर कोथंबरी बिट्ट्यांनी घालून बटर घाल तुगेला उलयतना तू एक पॅशनेट हॉबीस आहे स्कूला कॉलेजा कॉम्पिटिशन बरं चमका लागी आमच्या स्कूला कॉलेजान आशिल्ला नाशिल्वा तशें बाय लायक स्किल्लस आतां तू कसं तुझं शेफ शेफ 12th नंतर होय हां हां शब्द जावच्या आयडियास आमगेल कॉलेज आयला हागेला निमगो येता तू कसं कशी ऍडमिशन घेव येता म्हणून हे जात तर एक फावटी येवन मेळटा जायत हे लायक जाला करेक्ट thank you. ब्लँड टेस्ट लायक जाला वेलकम टू शेफ नंबर 1 थँक्यू तू आणि शेफ नंबर 1 जावच्याक ट्राय कर होय लायक हातान स्किल आसता थँक्यू पॅशन आसता इतल्या पुरा इंग्रेडियंट आसता तुगेले एक विन जावच्याक हे कॉम्पिटिशन एक मात्र विच ही हॅज टू वर्क ऑन आमची गलटी कसं म्हणून आत्ता शिकू सुरू करी हां येतवा कर नाही हांव यूट्यूब पळोवन खंयच्या टायपात करता आमची गेल जावका जाल्यार आम्हाला निमून ता कर नाईस थँक्यू ऑल द बेस्ट थँक्यू सो आमगे ಒಟ್ಟು कंटेस्टेंट नंबर 12 आसती हांगेला आतां टेस्टिंग सेशन जावन आयल्याची एक्सपिरियन्स कशें जालें तुमकां लायक जाल्लें आतां न्ही लायक सोडवड लावलेलो म्हाका सो वतन कसली फिलींग जाली की येतन कशें जालें वता बहीण तशें नर्वसनेस जाल्ला मागीर तांगेलो उलयता सो फिफ्थ रोडना नॉर्मल जाल्ला मागीर तांणी लायलेलो म्हण सांगता खूश जाल्ला फर्स्ट जालें ओके सो कशें दिसता सिलेक्शन जातल की तुमगेला जातल म्हूण होप आसा ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट थँक्यू ओके सो आमगे नेक्स्ट कंटेस्टेंट आसा ती कंटेस्टेंट नंबर 13 माय नमस्कार नमस्कार तुमगे नाव गीता सुधीर कामत म्हणून गीता सुधीर कामत कारकळा
ओके सो फर्स्ट टाइम आमगे युथ ऑफ GSB नसल एक कॉम्पिटिशन दवरलेलं असतं कुकिंग कॉम्पिटिशन सो हाजे विषय तुमगेलो अभिप्राय कसा माय ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂಚಾಕ ಇಷ್ಟ ಪೌತ ಈತ ನಾವು ತಿನ್ನಿಪಟ್ಟಿ ಎತ್ತಸ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಸರಿ ಅಶಿಲ್ ನಾವು ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ ಅವ ಈಗ ಕರತ ಕೊಡ್ಕೊಂಬಣ ಕೆಲ್ಲ ರಜನ್ ಮಕ್ಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಳೆ ಬಳ ಅವ್ ಕೈ ಚಮಕಲ್ಲ ರೀ चेडू अशा परोची बैल माणशी अशा परोची तशी प्रायजल धरलं माणशी अशा परोची पोरोजांनी मैया तुम्ही केलेलं करता कोडको आम्ही ट्राय केलं लायजाला म्हणून अंग म्हणणे सगळे सॉरी आमगेल सगळे मला सगळे वर्ल्ड पोरोजन पावला हायेस्ट व्ह्यूज यायला तांतो तर म्हाका आयडेंटिटी मेळ्ळा यूथ ऑफ GSB तकोन तशी आज हांव तुमकां तशी वीक्षकांक एक थँक्स सांगता म्हणाले कारणानच हांव आज पार्टिसिपेट केलेले बारीक तशी आज टेस्ट घेऊन येयला म्हळ्यार टेस्ट पळत म्हणून घेऊन येयला ओके ओके तशी सो कशी फील जाता मागीर नेक्स्ट तुमगेल टर्न आसतला जजेसाला वरो आसा प्रिपेर करून तांगेला प्रेजेंट करो आसा कशी फील जाता म्हाका कसले टेन्शन जाता ना हांव आराम आहे आराम आणखी 4 जण पळता म्हणून सांगा नमगेल करकळचे रियल मೈಂಗೇಲ म्हळ्यार आतां ओल्ड डिशेस पर चेडूंक कळना ते आणखी मुखावेल चेडूंक कळका म्हणून खातीर जावन हांव तेच डिशा पस्तोन घेवन आमगेल मस्त सकड एज ओल्ड पुरात विसरला पुरा आपास आमी इंट्रोड्यूस करून पावो का ना ताजे खातीर जावन हांव आयलें बारीक कशी तशी तुमकां दिसता की मागीर तुमी सिलेक्ट जाता ती कशी फील जाता सिलेक्ट जाताचे म्हूण सांगू जायना म्हळ्यार पुराजन एकल्याला पुराजन लागी टॅलेंट आसा करेक्ट तशें हांव जेत्ता म्हूण सांगना बट कितलें साध्य आसा तितलें हांव वता बारीक खुशी येस सो तुमगेल बेस्ट तुमी दिवन सो कसा नमना पुरा विंगड क्यूजिंग केला तुम्ही आज तनक हांव म्हळ्यार म्हाका तेंचे वेजिटेबल व्हरली घरा कडेन तेन्ना हांव ताज्यान कसले एक प्रयोग करता आसता पयरे तशें कोणी करता पयरे एक सडन आमगे ते 4 किलो एक पटी येवन पडले पागेळ तसं करची म्हणून कळ्ळें कडेन तांत भितर कसं बरं करूं साध्य आसा आमगेल आमचे इंग्रिडियंट घेवन सुमार एक 10-12 विंगड महाराष्ट्रात गेले तशी बरं विंगड ट्राय केलें आमगेले सन्ना पोळो तसं ते घालून ट्राय केलें पोरान ते सगळें केलें वेरायटी करता कसं म्हणल्यार काय पण एक करता हे साक इनोवेशन म्हणल्यार सो एक इंग्रिडियंट घेवन विंगड बाग करचाक बारी खुशी माय सो ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू धन्यवाद तुमगेल नाव मिगेल नाव गीता सुधीर कामत म्हणून करकाळा तकून हांव हे मिगेल मैंगेल डिश हांव व्हडली जत्तर शिकिल्ली आतां मैंगेला पशी लायक करून हांव करता माय ऐकला रे खुशी जात तिका मला गुरु कशी शिष्य मुखार वचका म्हणून तशी काश आसता ओके आजी कसं करून आला तुम्ही त्याची करात्या कुडको वय या करात्या कुडक्या स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार सन्न चेरडू तकून म्हणतारे ते पुरा फिदा जल्ला म्हणटा म्हळ्यार तशी म्हळ्यार हांव यूथ ऑफ GSB तांगेले एक प्रोग्राम आशिल्लो आमगेल बसरी तांतू केल्लेले तांतू हायेस्ट व्ह्यूज मिगेला केला आनी म्हाका एक आयडेंटिटी मेळ्ळ्या हाजे निमित्त म्हळ्यार खंय गेला रे तुका पळयला तू कराते कुडके माय नव्हे म्हणून म्हाका नेमकूच पळय तितले दिसान एक चल्लेला मामा कराते कुडके माय पळया म्हणून एक म्हाका परिचय केला तशी म्हाका बारी इश्ट खुशी जालें कराते कोड जेला रे मिगेल लायफा भितर स्वीट जावन आयला म्हणून सगळे वर्ल्ड एक गीता कामत म्हळ्यार कोण म्हणून एक आयडेंटिटी कराते कुडके माय म्हणून तशी सो गीत मैन आजी कसं पोरागला अंतू अंतू मेन इंग्रेडियंट कसं म्हळ्यार चिंचांबा कोळू गोड कराते आनी तिखसाणी आनी ताका एक आमी पावडर घालताची ताजे निमित्त ताका तितले टेस्ट येवचे कोथंबरी आनी मेथी भाजून मिरसांगे वटू पिठी कोण घालताची ताजे निमित्त ताका त्या फ्लेवर आनी कोटसाणी म्हळ्यार खंय मारना पूरा मेळ्ळें आतां तिखसाणी गोडसाणी आमसाणी पूरा ಒಟ್ಟು जावन एकदम ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಶೇ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪುರಾ ನಮ್ನೆ ಆಸ್ತಾ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟತೆ ಪೂರಾ ಐಲಾರ್ ಮಾತೆ ಗೊಡ ಜತ आमसाणीक चिंचाम ना आंबड जल्लरी घालेत बिंबुले घालेत बट म्हाका मायन ते चिंचांब शिकयलेले तशें हांव ते चेंज करपाचें न्ही तशी असो म्हाका मुखावेल जनरेशन येता न्ही तशी करची म्हणून तशें केला कोणी चेंजेस जावका म्हणून जाल्यार तशें करूं ओके विंगड आंबोली घालेत की म्हणून म्हाका कसले प्रयोग करेत ओके आमी खंयच्या ओटो खावच्याक या लायक जाता हे पेजे ओटू आमी भोवनानी येता न्हू भोवनानी येयलो तोंड चप्पी जावन आसता त्या टायमार एक कुडको आसला पुरो एक वाटी पेजे वेत कितले काळ दवरू जाते हे सुमार काळ येता एक महिन बरें म्हळ्यार मिगेल माय हंग दकून कोरून फॉरेना पुत्तान वत्तान पेटयता एवरी टायम आमगे ते पूतन येयले पडले आमगे ते हें कोरून
पेटाचे आसा गॉड कितले घालच्यान तूं त्याचेर ते घाल का गोड म्हणून पांक येऊ का ते मेन तांते शेकना पांक येयला मात ते रुची जाता ಕೆಲವು ಜನ करताचे ते सुकडी जाता मेन अशी ताका गोड्डा पांक येतरी मागीर लास्ट पिटी घालता म्हणा सुरेर पिटी घालना जे लास्ट घालता ताजी परंबळ भरता सुमार वेळ करूंक कितले वेळ लागतले एक करूक 20 मिनिट भितर जाता म्हणल्यार अर्ध करा शिताना आमी गोड घालताना मागीर ते पांक येवचे स्टार्ट जाता 20 मिनिट पुरो करत सुरेरी शिजोवका की पळय तेच मुक्काल वा शित येताना गोड घालका पांक येतना चिंचंबा खोळान तू काण घालचे करा त्या तर्ण मिरसांनी आणि तुला तर्ण मिरसांग पळया तुम्ही खाऊ न्हू एकांत तर्ण मिरसांग घाला तीच जायना वय नाही ಸ್ವಲ್ಪ तीच जायना कावेत त्या तसले वेस्ट जायना करपी वय कावेत आणि लोखंडा सत्व असना गोड्डांत करा भितर आमकां शुगरा जावं जाल्यार आयटम आसला री गोड घालून लोखंडा सत्व ताका येवन हेल्दी म्हण येता शुगराच्यान जाल्यार एक पीस खावेत विंगड खंयची तुमगे स्पेशालिटी आयटम हांव स्पेशालिटी म्हळ्यार पुरा नमने करता आतां पयर मागेल घरकडे चुकून 4 किलो फगिळ येयले कसं करचे म्हण कळ्ळें कंटिन्युअस 1 वर फगळा वीक म्हण केला कसं पुरा ट्राय करूं ते पुरा ट्राय केला म्हळ्यार आमगेल आमची गेल मात न्ही आमगेल आमची गेल फुडले सन्ना पळो पुरो आशिल्ले त्या फगळ्याच्यानी कोरून कोतना आशिल्ले ते हांवें ट्राय केलें पुराय तूं सक्सेस जालें लायचेलें प्रत्येक म्हळ्यार कसले वेजिटेबल जाल्यार कसले पण कसले करेत वेस्ट कर नाशी म्हणून हांव तशी गेलें नेक्स्ट वाटी आमी एड्रेस दिता पक्कने चटणी चड आयटम जाल्यार म्हाका पेटोय जायच खंडीत म्हगेल हॉबी कुकिंग तिखट आणि मिरसांग ना वय वय हां ना ना तीख लागता ना मला पेजे वट खाऊचे ना त्यातनं कळना हां समजत म्हळ्यार रे आत्ता मुखावेल जनरेशन तांकां ओल्ड पुरो रेसिपीज गोतना तांकां आत्ताचे गोतस का फुडले गोतस का म्हूण सांगचे खातीर जेवण हांव हें हाडलेलें आनी तुमी टेस्ट करता येदोळ ते तुमी पळयलें वेळान तूं युट्यूबा पळयलें तेजे टेस्ट कशें ओरिजिनल म्हूण तुमी कळका म्हूण म्हणून वापस हांव हेंच घेवन येयलें थँक्स बी जून जाल्या निमित्त थोडे काडयात तशीच की म्हणून ना त्या घालचे तशीची जून जाल्यार त्या कटुकुटू जेवता टेस्ट वय ताजे खातीर उडयनाची मस्त जून जाल्यार पण काड्यात की म्हणून गोतना बट आमी बी येदोळ ते कांते घालून केलें म्हाका फ्लेवर लायक पळय ते थँक्यू म्हाका वेदीक दिलेली युथ ऑफ GSB एक आयडेंटिटी वय कोणाची खातीर थँक्यू वय वापस जाऊ थँक्स विश केलं शेफ नंबर म्हण थँक यू पोटेन्शियल असतं पुरा नंबर तुम्ही ऑलरेडी युनिफॉर्म घालायला खाली त्या कलर चेंज असतं तिथले व्हाईट आहे लाईक झालं थँक्यू थँक्यू ನಮ್ದು ಒಟ್ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 13 असती आणि आता टेस्टिंग सेशन मुगसून आयलें ती पळय आंगेल एक्सपिरियन्स कशें जाल्लें म्हूण कशें जालें तुमकां ओवरऑल एक्सपिरियन्स ते खुशी जाली म्हाका लायक जनन मेगेल कराटे कोडको मात पळयलेलें आज टेस्ट कोण म्हणा मेगेल रुची कशी आसा म्हणा सो विषय गोत कशी तुम्ही लायक करता ती म्हणून अच्छा आज ओरिजिनल कशी ते तुझ्या जसं वतना न्ही कशी फील जाली तुमकां ना म्हाका कसले भंय जायना कसले जायना म्हाका फ्रेंडली फील जालें फ्रेंडली फील जाली अशी एक म्हगेल फ्रेंड ना आज फ्रेंडशिप डे ना वय वय तशी तू केल्लें म्हण निमगेला म्हण क्या म्हाका फील जालें तीन नवे फ्रेंड्स म्हणला म्हण के जालें लायक सो कशें दिसता मागीर सिलेक्शन जातल की तुमगेला सिलेक्शन जावच्या पोरो सांगू जायना देवा लागता आनी वॉटर मेन कसं गोसा सिलेक्शन जावचे पयशी हांव हाडला फुटो तांकां सॅटिस्फॅक्शन जाता सो त्या खुशी म्हाका त्या खुशी तितले पोरो ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू थँक्यू